PS बोडके हांच्या तात्पुरत्या आदाराचेर जिल्हा निबंधकावेल्यान राज्य निबंधक म्हूण सरकारान बढती केल्या. तात्पुरत्या पदाचेर आसतनाय तांकां एक्सटेन्शन दिवप हें सरकाराच्या नियमाच्या भायर आसा अशें राष्ट्रवादी काँग्रेसीचे म्हणयारे ट्रोजन डिमेलो हांणी म्हळां. State Register Bodke was district register, and by order up to 2015, up to 31/5/2015 as per Gazette, तेका ad hoc basisachेर promotion दिलें आणि 29/5/2014 2 दीस आदी तेका extension grant केलें एका वर्साक. Unconstitutionally ad hoc basisachेर promotion जी आसा पोस्ट तेका extension घेवंक शकना. तरी आसता तेका extension दिलें. लॉ मेजर सांगता असलो कॉम्पिटंट ऑफिसर ना आणि आमकां रिप्लेसमेंट ना. गव्हर्नमेंट रूल्स आर व्हेरी क्लियर की जोरी तर डिपार्टमेंटान ना तुज्या डेप्युटेशनाचेर हाडूं येता. दक्षता खात्यान तांची चवकशी करून दोशी थारयिल्ले आसतना तांकां तात्पुरती बढती मेळप म्हळ्यार कायद्या विरोधात आसा अशें तांणी मुखार म्हळां. आणि ह्या बोडकेचेर हॅज बीन कन्विक्टेड बाय विजिलन्स डिपार्टमेंट आणि विजिलन्साची इन्क्वायरी चालू आसा. दोन्ही हा कन्विक्शन हा आणि इन्क्वायरी चालू हा. तरी आसतना ताका एक्सटेन्शन दिला हेजो अर्थ द स्टेट रजिस्ट्रार and registrar are known to be hot bodies of corruption आणि हे हप्ते सगळे डायरेक्ट लॉ मिनिस्टराक वयता म्हणून तो नोटीस अगेन्स्ट द पर्सनल डिपार्टमेंट. हो बोडकेचो एक्सटेन्शन 29/5/2015 ऑर्डरी प्रमाणे जी ताका एक्सटेन्शन दिला हो ताबडतोब रिवोक करचो. मजगतीं ह्या वेळार उलयतना ट्रोजन डिमेलो हांणी खेळा खात्यांत दिसवड्याच्या कोंतार सेवेत घेतिल्ल्या कामगारांक कायम सेवेत रुजू घेवचे अशी मागणी केल्या. 200 स्टाफ जे आसले 1/1/2011 सोडिया तिंका ट्रान्सफर केले एसएजीन फ्रॉम डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेअर्स टू एसएजी. सांगून की तुमच्या थंयसर रेग्युलरायज जातले. गव्हर्नमेंटाची ऑर्डर पर्सनल डिपार्टमेंटाची ऑर्डर आसा डेटेड 10/2/2014. डेली वेजेस एनामर वर्कर्स मेनी डिपार्टमेंट वर्किंग बियॉन्ड 5 years that government as per government policy they need to be regularized. तिका रेग्युलायज करूंक आसता ह्या वाटेन हाडले एसएजीन आणि आता एसएजी सांगता पोरू सोट्या तुमच्या वर्स लागतले. त्या वाटेन 15 वर्सां सर्वीस केली. देर आर 15-20 years फ्रॉम 5 years ऑनवर्ड्स. ह्या वाटेन हाडले तिंका अजूनही डेली वेजीस. आमचो एनसीपीचो डिमांड आसा वो डेली वेजीस स्टाफ आसा तो ताबडतोब रेग्युलायज करचो. तिंका स्ट्रायक करूंक जावं नाका.